नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी आचार्य धर्मानंद कोसंबी हांगेले वळख दितस. पाली भाषा परिणत आचार्य धर्मानंद कोसंबी भारताचो एक प्रमुख बौद्ध विद्वांस जावन आशिल्ले. कोसंबी 9 ऑक्टोबर 1870 इसवेंत गोवा राज्याचे सांखळी गांवांतू सांप्रदायिक सारस्वत ब्राह्मण कुटुंबांतू जल्मले. त्यांनी गुजरात विद्यापीठाचो पुरातत्व इलाकेंत पाली भाषेचो उपन्यासक जावन आशिल्ले. धर्मानंदाक अध्ययन करच्यांतू खूब आसक्ती आशिल्ले. 16 वर्सारी लग्न जाल्ले त्यांनी सांसारिक जीवन सोडून संस्कृत अध्ययन करचे उद्देशान पुण्याक गेले. थंयच्यान उज्जैन, इंदोर, ग्वालियर, प्रयाग सावन आखरेक वाराणसीक पावले. थंय गंगाधर पंत शास्त्री आणि नागेश्वर पंत धर्माधिकारी लागी त्यांनी संस्कृत अध्ययन केले. थंय त्या वेळारी तांकां जीवन करपाक खूब त्रास भोगचे लागले. उपरांत बौद्ध तत्व अध्ययन करपाक नेपाळाक गेले. थंय ताकून त्यांनी कोलकाता उपरांत श्रीलंका पावन थंय पाली भाशेंतू बौद्ध धर्माचे अध्ययन करून बौद्ध संन्यास दीक्षा घेतली. उपरांत बर्मीस भाशेचे बौद्ध पुस्तकांतू संशोधन करपाक बर्माक गेले. 7 वर्सां अध्ययना उपरांत त्यांनी कलकत्ता विश्वविद्यानिलयांतू रीडर जावन वृत्ती जीवन आरंभ केले. उपरांत त्यांनी बरोडा आणि पुनांतू फर्गुसन कॉलेजांतू अध्यापन केले. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीचो डॉक्टर जेम्स वुड्स हांगेले आपोवणेक मान दिवन धर्मानंद हार्वर्डाक गेले. थंय त्यांनी विशुद्धी मार्ग म्हळेले बौद्ध तत्वाचे विमर्शात्मक पुस्तक प्रकट केले. उपरांत 1929 इसवींतू त्यांनी रशियाचे लेनिनग्राड विश्वविद्यानिलयांतू पाली भास अध्यापन केले. भारत स्वातंत्र्याचो चळवळ उच्च स्तरारी आशिल्ल्या कालगट्टारी धर्मानंद भारताक परतून आयले. त्यांनी गुजरात विद्यापीठांतू पगार नातिले अध्यापन वृत्ती केले. तेच वेळार मिट्टाचो आंदोलनाक वांटो घेवपाक कार्यकर्त्यांकय तरबेत दिवन तयार करतले. त्या खातीर तांकां 6 वर्स कारागृह शिक्षा भोगच्याक लागले. कारागृहवासाचो असर तांचे आरोग्यार पडले. जैन धर्माचे प्रभावान त्यांनी सल्लेखन व्रत करून आपले जीवन त्याग करचो निर्धार केलो. परंतु गांधीजीन तांकां वार्धांतू प्रकृती चिकित्सा घेवपाक सल्ला दिलो. त्यांनी वार्धा लागीं आसूचे सेवाग्रामांतू दिसाक 1 चमच काराते रस पिवन आपले व्रत करून 30 दिसाचे उपासा उपरांत 4 जून 1947 इसवेंतू देहत्याग केले. धर्मानंद कोसंबीन बौद्ध कृती सांगत साबार जैन कृती अध्ययन करून अनुवाद केला. मुंबई शहरांत बौद्ध संन्यासींक आश्रय दिवचे खातीर त्यांनी बहुजन विहार स्थापन केला. त्यांनी बौद्ध आणि जैन धर्माबद्दल इक्र पुस्तक आणि बोधिसत्व म्हळेले मराठी नाटक बरयला. निवेदन म्हळेले तांगेले आत्मचरित्र गोवाचे भारत पत्रिकेंत धारावाही जावन प्रकट जाला. त्यांनी बरयिले भगवान बुद्ध मराठी कृती केंद्र साहित्य अकादमीन इंग्लिश आणि इतर भाषेक अनुवाद करून प्रकट केला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन आचार्य धर्मानंद कोसंबी हांगेले स्मरण करताची. नमस्कार.